वर्सां जाली आमच्या लोकांची लढाई चालू आसा आमकां कोळसो नाका म्हूण जशें आमचे अध्यक्षान सांगलां हे सगळें लिंक टू कोल कित्याक जेन्ना इलेक्ट्रिसिटी पयलीं येताली थ्रू कोल तेन्ना आमची बिलां लेस आशिल्ली तो कोल इंडियाक एक्सट्रॅक्ट जातालो हे मोदी सरकारान अडानीक कोल हाडपाक ऑस्ट्रेलियाक सावन इम्पोर्ट लायसन्स दिला आनी तो कोल ताचो प्रायस 3 गुणा चड जो पळय इंडियाचो कोल मेळटा इतलो कोल आसा आमचे कडेन तरी पूण मोदीन अडानीक कोल ऑस्ट्रेलियाक सावन हाडपाक परमिशन दिला विच इज 3 टायम्साचेर ते विकत्याक घेता सरकार आनी त्या खातीर ही बिलां आमची वाडल्यान इट इज डायरेक्टली लिंक कोल तो बंद करा आमची बिलां सकयल देंवतली आनी दुसरें ते म्हणटा शॉर्टेज आसा शॉर्टेज ना लेट चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रीकारान सांगले आमचो रिक्वायरमेंट 600 मेगावॉट्स पण आमकां 1000 मेगावॉट्स येता म्हूण 400 मेगावॉट म्हणजे 40% एक्स्ट्रा आसा ते आमी इंडस्ट्रियलिजांक दितले आनी रेव्हेन्यू काडून डेव्हलपमेंटाक यूज करतले जेन्ना निलेश काब्राल पॉवर मिनिस्टर जालो ताणें तेच सांगलें इट इज ऑन रिकॉर्ड जाल्यार आतां सडनली शॉर्टेज कशी जाली ही शॉर्टेज जावंक ना शॉर्टेज करतात कित्याक हे व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट पळय येता बिचोले जावं एक व्हडलो येवपाचो आसा प्रोजेक्ट पेडणे प्रोजेक्ट गोंयभर प्रोजेक्ट येता हे तांची वेवस्थीत हे करतात तांचो रिक्वायरमेंट पुरो करपाक हे सगळे हे वाडटा त्या खातीर आमची बिलां बिकॉज वेन दे पुट इन्व्हेस्टमेंट आमी आम सादारण गोंयकार आमच्या पॉकेटांतले पयशे दिवचे पडटा हे हो सरकार बारीक जनतेचो म्हाका दिसता हे अच्छे दिन तेमी दाखोवन दिले इलेक्शन जालें आनी लोकांक इतले अश्युरन्स दिले हे फ्यूल कट करून उडयले प्रायजीस फ्यूल हायकाचे देंवयल्ले पूण आज परतोन तेमी चडयले हे दाखोवन दिता हे फक्त जुमलेबाजी इलेक्शनाक सांगताले म्हणून दे आर नॉट सिरियस देर आर 2 hikes one is the power hike as well and power hike by 3.5% when we spoke about the power hike and the fuel hike this is like breaking the backbone of the normal citizen बारीक जनतेचो बॅकबोन मोडपाचो प्रयत्न हो बीजेपी सरकार आणि प्रमोद सावंत सरकारान केला विथ दिस बिकॉज ऑफ दी ह्यूज इन्फ्लेशन आज दाखोवन दिता की जेन्ना मनोहर पर्रीकराचो सरकार जाल्लो म्हाका याद जाता 2012 त्या वेळार तेणे वेट कातून 60 रुपयाचे प्राइस दिलेले 60 रुपीज पर लिटर वॉज गिवन टू गोवन्स आनी हो तेगेलो शिश्य प्रमोद सावंत हेणे उरपाट केलें हें कितें दाखोवन दिता भावंदो हें दाखोवन दिता की दीस गव्हर्मेंट इज नॉट सिरियस ओनली जुमलेबाजी and the Congress government, the Congress party along with the India Alliance partners, we will definitely raise this issue, we will protest, we will raise this issue of the power hike as well, which is very serious. कित्याक almost 1400 crores recovery जावपाक जाय 1400 crores recover from steel power guzzlers, commercial establishments, government departments, एंगेली रिकवरी कोनासतना बारीक जनतेचेर म्हाका दिसता हो प्रेशर घालता आनी डिस्कनेक्शन 1-2 म्हयन्यान डिस्कनेक्शन धाडटा फॉर इफ यू डोंट पे द ड्यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट बट इफ यू लुक इन द लॉंगर रन ऑलमोस्ट 7-10 years ड्यूज आर पेंडिंग why are these crony capitalists spared so we will definitely the Congress party will take this issue in the coming assembly as well सांगत आसा की हे सरकार म्हणटा ते क्रोनी कॅपिटलिस्ट सरकार बाब युरी आलेमान आता सांगले की इलेक्शन जशें जालें लोकसभाचे तातूंत ही सेकंड गोंयकाराचेर ह्या सरकारान वाड केल्ली आसा पयली केली ती इलेक्ट्रिसिटीची जेन्ना जानेवारीन JERC कमिशन जेन्ना हांगा आयिल्ले जेन्ना गोंय सरकार थंय प्रपोजल घालतालो वाड करपाचो तेन्ना आमी थंय ऑब्जेक्ट करून सरकाराक सांगिल्ले की 1400 करोड रुपयाचे ड्यू आसा टुवर्ड्स इंडस्ट्री टुवर्ड्स गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आणि कमर्शियल ते पयलीं रिकवर करा दुसरे आमी एक सांगिल्ले की जे आज गोंयान होम स्टे म्हळ्यार जे बंगले लोक भाड्याक दिता आज प्रत्येक विला दिसाक 80,000 1 लाख रुपयाक लोक भाड्याक दिता पूण ताका मिटर आसा रेजिडेन्शियल मिटर आमी सरकाराक सांगिल्ले क्रॅकडावन ऑन ऑल दीज हाऊसेस आणि ते रेजिडेन्शियल आहा ते कमर्शियल करा म्हणून सो थंय आज जी पिलफ्रेज आसा ती म्हाका दिसता हे सरकार क्रोनी कॅपिटलिस्ट जे पयशेकार आसा ताका वाचोवपाचो प्रयत्न चल्ला
आणि हांव कित्याक म्हणटा, आज गोंय सरकारान डॉक्टर प्रमोद सावंतान पेट्रोलाचे वॅट वाडयला, पेट्रोल आनी डिझलाचेर. कालचो हांवें खंय तरी मिडियाचेर पळयला की थोडे इंडस्ट्रियलिस्ट वचून ताका मेळ्ळे आनी ताणें खंय कितें जीएसटीचेर खंय कितें बाचाबाच केली आनी ही सेड दॅट जीएसटी रेव्हेन्यू कशें वाडोवपाचें काय देंवोवपाचें कितें तरी आय रेड. ताचे आज ताणें गोंयकारांक एक गिफ्ट दिला, बिकॉज ते पळय कोण थंय इंडस्ट्रियलिस्ट दोन दिश्टी पडटा, तो एक धेपो आहा आनी दुसरो वेदांता. अरे हो वेदांता म्हणटा तो चोर. हाणें सरकाराक अजुनी 500 करोड रुपया म्हाका दिसता टुवर्ड्स कोल सेल्स दिल्ले ना, जो विरोधी पक्ष फुडारी एव्हरी सेशनान विचारता. दुसरे तांणी मायनिंगाचे कितें तरी म्हाका दिसता 150 काय 170 करोड आमी इलेक्शना पयलीं काडिल्लो मुद्दो अजून फारीक केले ना. तांचे सोडटा आनी आज तूं लोकांचे 3 रुपया आनी तूं वॅट वाडयता. दीस शोज की हे सरकार फक्त अडानी, अंबानी, वेदांता हेचे पळय कोळसो हाडटात. हांकांच वाचोवपाक हे सरकार आसा आनी सामान्य बारीक गोंयकाराक कावर करपाक हे उठले.